फूल आसलो बाय जेनिफर हाणें फादर जोसेफाक फुलांचो तुरो दिवचो. देव बरें करूं तुमचे ताळ्यार. तेच परी आमची बाय रेन्झिया हाणें आमच्या विल्सनाक फुलांचो बुके दिवचो. मागतलो आसलो सगळे आमची टीम 2 दीस संवसारांतले माचयेर येवचे. खरेंच मोगाचें नांव हो तियात्र सुरवातेकूच तान लोकांनी जायतो वखाणलो आनी जायती ह्या तियात्राक तोखणाय मेवल्या आनी ह्या तियात्राचे आनीकूय जायते प्रयोग आसात. आयज हांगासर आमकां 60th डायमंड जुबली शो सेलेब्रेट करूंक उमेद भोगता. ओके, 100 केकी आसात. एक केक आमच्या बाब डायरेक्टराची, दुसरी केक बाब विली सिल्वेरा आमचो मेन लीड आर्टिस्ट, तिसरी केक आमचे मेन लीड आर्टिस्ट फिमेल आर्टिस्ट जेनिफर ताणें हाडल्या. चौथी केक हाडल्या आमचे बाय रेन्झिया. पांचवी केक हाडल्या बाय आमचे प्रिन्सी. आणि आतांच अरायवल आनी एक नवी केक हाडल्या आमचे मोविन ड्रामर आमचो मोविन ताणें केक हाडले. आणि आता केक हाडल्या ती आमची सावंडकार रे. फुडली टीम म्युझिशियन टीम प्लस नेटो दे ऑल फ्रॉम सावंडे. 1 2 and 3 सगळे बरे मातशे. मलकार मातशे रावन ही होच संदेश दुसऱ्यांक दितात. पूण पोंगळ ते घेवन ह्या पोंगळा वरवीं ते फुडें वतात. म्हणटूच हांव केली भाशेन आमच्या इश्टाक उल्हासदायक शाबासकी दिता. आनी हांव आयज 60th ह्या शोवाक आयला. 100 शोवाक म्हाका आपयतलो म्हूण आस बाळगिता. फुले सुवातेर दोनया देव दिनवस्तायच्या दिसा बसत तुमकां म्हजें विसरूंक जायना. कारण आयज म्हजो 60th शो फकत तुमकां लागून. कित्याक तुमी म्हाका इतलीं वर्सां मोग दाखयला. हो मोग म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जायचो ना. हांव ह्या पालकार रावन म्हजे दोनी हात तुमकां जोडटा. विसरूंक जायना म्हज्या आख्या ट्रुपाक. नांव घेनासतना एकट्या ट्रूप मेंबरान खूब खान मारला हो तियात्र फुडें व्हरपाक. जावं कॉमेडी, कांतारां, कांत, म्युझीक, बॅक स्टेज आर्टिस्ट सगळ्यांनी खान मारून आपलो कसो तियात्र फुडें व्हेला. आख्या म्हज्या ट्रूप मेंबराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी शेवटाक देव बरें करूं म्हणटा फादर तुका एकाच उतराक चड बेगीन फास्ट जालें ना म्हटलें ना तुवें. आनी सराकूय हें जालें सर मातसो आमच्या वयर यो आमच्या सांगता केक. आतां दोगांयनी ना म्हटलें तुमकां दोगांयकूय खार्चाची कॉलेक्टान देव बरें करूं. थँक्यू.